जागो खेरीत जागो जाका तुमी म्हणटा जेठी दोखो कित्याक हांगासूर वावराडी देवाचेरूच नेक मेळटा. सेंट पॉल ह्या सांतांचे आयज आमी फेस्त सेलिब्रेट करता आनी ही फेस्ताची पोरवी तुज्या सगल्या बोटकारांक भावांक रांपोणकारांक भावांक जे सगळे नुस्त्याक मारपी हो सगळे आमच्या वास्कोच्या भावांक तशेंच आयज आमचे खारवी थोडे भाव वास्कोचे आमचे गोंयचे भाव परदेशान गेले तांकां ही पोरवी हांव आवडटा. ही सेंट एंड पॉल हेजी परब आमी वर्सान वर्स करता. ही परब आमची परंपरा म्हणजे हांव हें उतर यूज करता कित्याक आमचे जाणटे वडील ही परंपरा चालू करताले. आमी पयलीं सुरवात करता सगळे मेळोन व्हडल्या फुरसा कडेन पाद्री काडून रोजार करता आनी रोजार करून आमी तिगासान सारके चलोन आमी आमच्या धोक्यार येता आनी धोक्यार आमी रोजार करता आनी धोक्यार रोजार केलें कांय ना आमी सगळे व्हडी आमची सुंदर सोबीत न्हेसोवन आमच्यो बोट्यो न्हेसोवन आमी ही मुर्ती आमी सेंट पॉल आनी हेची आमी स्टार्ट करता. हे दोरयान करपाचें कारण हें कित्याक आमचे पयले वडील जे हे सेंट पीटर आनी पॉल हाचे परंपरा हेच भाशेन करताले. दोरयान आमी आमचो सेंट पॉलाचो हें घालताले, स्टॅच्यू घेताले, पाद्रीक घेताले, वयताले आनी आख्खो दोरयो बेंजार करताले. बेंजार करपाची एक परंपरा हे भाशेन आसली आमची वडिलांची. जेन्ना आमी वयता तेन्ना जायत्या लुगारांचेर थांबताले आनी थांबोन उडक्यो मारताले. आमी नांव घेवन सेंट पीटर पॉलाचें नांव घेवन देवाचें नांव घेवन आमी उडक्यो मारताले आनी हे भाशेन रोजार करून आख्खेंच हे सेंट पीटर आनी पॉलाचें फेस्त आमी सेलिब्रेट करता. आनी हे करपाक कारण म्हणटा तें की दोरयो आमचो बेंजार करचो आनी ह्या दोरयान बेंजार करता तेन्ना जायती पीक जावची, जाय उत्पन्न जावची की हे आमी मोतीन धरून देवा कडेन मागोन ही परंपरा आमी हे भाशेन करताले.